मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आनी एक वापार लोकाक घाली. आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलोल्या एका मनशा पोरी सोर्गींचे राज. सगळीं न्हिदलोलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मोदें नेर ओंपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. घोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सोरशें येवन अशें म्हणलें, धोनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलोलें न्हय, तर तांतून नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटितना घोडयेक तुमी त्या बराबर गोवूय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनूय बराबर वाडोवन दी. आनी लुवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदात म्हूण, मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत भरात म्हूण हांव लुवतोल्यांक सांगतलों. जेजून दुसरी एक वापार तांकां घाली. सांसवाच्या बियां सारकें सोर्गींचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगळ्या बियांवून ल्हान, पूण वाडतोच सगळ्या झाडां पाल्यावून उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वापार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठांत तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सोर्गींचें राज. जेजून वापारींनी सगळ्यो ह्यो वस्तू लोकांक सांगल्यो आनी वापारी बोगोर तो तांचे कडेन उलोयनासलो. वापारींनी उलोयतलो, संवसार रोचलोल्याक गुपीत आसलोल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो, अशें प्रवाद्यान भाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. तेन्ना लोकांक धाडतोच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सोरशें येवन म्हणलें, शेतांतल्या नेराचे वापारीची समजोडी आमकां दी. ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, बरें बी ओंपता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नोश्ट्याचीं भुरगीं. नेर ओंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशें संवसाराच्या देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदोवन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्यावरी परजोळतलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता.